Misachi Bhett Susana Ami Soglido Yarjaya Am Soyani Igor Sorga Ami Soglio Gadiuya Am Soyani Igor Sorga Ami Soglio Gadiuya Kalvari Bhett Nosotoro Ami Gadol Matodiuya Sonicevo Govartolo Ami Cevo Dai Kisauya Sonicevo Govartolo Ami Cevo Dai Kisauya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं भयणी भावांनो मायमोगाचो येवकार सकाळच्या दिसाक ह्या मिसाचे भेटीन वांटो घेवं आमी पास्कांच्या आतोळ्यांत आसा एक दीस ह्या आतोळ्याचो आमकां उगडास करता आमी पुनर्जीवन जेजूचे गोवाय आनी ही गोवायकी आमच्या मना काळजांत बाळगून दवरून हे मिसांत कुशालकायेन आमी वांटो घेवया हे मिसांत इजाबेल लॉपीस हिचे पासून आमी मागता स्वर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत घेवंक मागुया तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या पासून जुली फेर्नांदीस एज्रियल फेर्नांदीस तांकां कुडियत्म्यांची भलायकी आज आमचो सोंपून गेल्लो याज्ञीक भाव फादर उर्बान मिनेजीस हाचो इंत्योर चिंचोणीच्या गांवांत ताचे पासून मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपली मोजरी फाव करूं आमचो एक कोंकणी तियात्रिस्ट अकस्मात हार्ट अटॅक जावन सोंपला जाजू म्हणटाले ताका बाणावलीचो रोज फन्स हाचो भाव मागुया ताचे पासून देवान ताका अकस्मात ह्या मरणान तो आमच्या मदलो ना जालो स्वर्गीच्या बापान ताका सासणीक विसवान घेवंक मागुया आनी आमची मागणी देवाक मानता ते भशेन जावं पुनर्जीवन जेजूचे आमी सदांच आमचे दोळे लावन जिवंक ह्या मिसांतल्यान कृपा मागुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सौभाग्यान सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं Somia Gabuto Somia Gabuto Krista Gabuto Krista Gabuto Somia महिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती तेजो इश्टांक संवसार सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोतवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाटणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिले तूं संवसाराचें पाप काडटाय
आमची काकूट कर. आमचे मागणे दोळीन घे. कित्याक पवित्र असल्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या एकल्याची इंतेसावा या मिसांतल्यान बापाक उबारुया. देवा आमचे बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वरोस तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका. बगोर आमचो काळजांचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरान वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरान भितर सरतात तें पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पोले. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी कुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत ताचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सुरशें बसून भीक मागी तो वच न्हू म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं तीं अजापून तोटाकलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव पुरगोट करात. पोरसा मोदें ताचीं कुतुबां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या उत्सोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकरा आब्रावामाचे पुता दुवानो ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव.
शेकान शेख प्रितुमेंचेर ताची पदवी चलता. जबाब: सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावन. होजार पिणकाक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत दिवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावन. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद बरीत जावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसाल्यातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलयत विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी कोत्ता त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफस नांवाच्या तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय. ह्या उतराक जेजून म्हळें, कसली खबर? ताणें म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी पोरचे मुखार कोन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोन्नाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो वच म्हूण आमी रावताल्यो. इतलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस. आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितलें म्हूण गोलये आनी प्रवादीन सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक जाय आनी ताचे वरवीं वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय. मागीर मोइजेसा आनी सगळे प्रवादे मेरेन आपणाक लागता तितलेय शास्त्राचो ओर्थ ताणें तांकां लागलो, तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हूण सोद ते वेताले ते गांवाशी पावले आनी ताणें आपूण फुडें बेता अशें करून दाखयलें. पूण परतून ताणें ताचे लागीं मागलें, आमची शिराव. सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो
देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी तेच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी ताचे सांगताकी कोटलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी तांकां सांगलें, सोमी खरेंच पुनरुज्जीवन जाला आनी सिमोनाक दिश्टी पडला. आनी ताणीं वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कोंकणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां जायती शिकोवण दितात. ही दोनूय वाचपां सेर्मांवूच कसोय. पेद्रू आनी जुआंव ते भीक मागतेल्याक म्हणटात, आमचे लागीं भांगर ना, रुपयेय ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी तो उठून उडून नाचून धांवन चलूंक लागलो. खुशाल जालो. दोन भुताच्या इतिहासान आमी आयकता मागीर सगळो लोक अजाप जाता, कोणें बरें केलें तांकां. पेद्रूक जुआंवाक दोत्तात ते म्हण आमी करूंक ना. आमी तुमचे भाशेन सादे मनीस. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तांकां बरो केला. पेद्रू जुआंव मिलाग्री करूंक लागले. आपणाच्या नांवान न्हय, जेजूच्या नांवान. कित्याक जेजूच्या नांवान बळ, ताकद, घोटाय, पदवी आसा. हें पेद्रू आनी जाकोब आनी जुआंव आनी आंद्रे शिकूंक पावले. भाव भयणीनो, आमी मिसाक चलून येताले आदीं, बूक करून आतां मोटरसायकली सारकी लागीं हाडटा. आमी मोटरसायकलीन येता, मोटरांनी येता. एमाऊस वाटेचेर आसले, चलून वेताले ते. जेरुजालेमच्यान एमाऊस वेताले चलून. शास्त्रीकार चमकून म्हणटाय, चलून वेताले. चलून वेताले. सांज जाल्ली, दीस दारेर पडच्या वेळार, दीस दारेर पडटालो. तेवूय तांचे जिवितांत सगळें दूख, चिंतेस दुखेस जावन परत वेताले. आनी तांकां कोण मेळटा? जेजू मेळटा, जिवंत जेजू. तो तांच्या जिविताचो सूर्य आसलो. तो तांकां खुशालकाय हाडटालो. ताचे बरोबर रावन तांकां खूब बरें दिसतालें. ताका आयकून, ताची अजापां मिलाग्री पळोवन ते सदांच खुशाल आसले. आनी तो तांचे मदलो ना जालो. ताका खुर्सार मारलो आनी सगळें काबार जालें. अशें चिंतून ते पोत्तून आपल्या गांवांत वेताले. एमाऊस थंय वेताले. भाव भयणीनो, आमी चलता जिवितांत जायते तरेचे दूख, आडकोडी, डिसअपॉयंटमेंट्स, जायते कितें आमी अनुभवता. थोडे फावटी जीव सारको जोड जाता. आनी अशें चलूनूच आमी मिसाक येता. ह्या मिसांत आमकां तोच जेजू, पुनर्जीवन जेजू मेळटा. ताणी जेजूक अनुभवलो केन्ना? तो तांचे लागीं उलयता तेन्ना, पवित्र पुस्तकाची ओळख दितालो तेन्ना. केन्ना वळखलो ताणी जेजूक उणो मोडटा आसतना. तांकां निमाणें रात जेवणाचो देखावो आयलो तांच्या दोळ्या मुखार. वळखलो तांणी, होच तो
निमणे रात जेवणार उंडो मोडलेलो तोच जेजू, तेंच ताचें एक्शन, तो तांचे मदलो नाच जालो. भाव म्हणिनो मिसांत आमी ह्या जेजूक अनुभवता ताचे उतरांतल्यान आनी उंड्याचे मोडणींतल्यान. आमकांय ते दोग एमाउस शिसांक घडलें तें घडूंक जाय. वी कम टू चर्च, रातीक घोडे म्हाका न्हीद पडोंक ना. आदले रातीक तर कितें तरी जालां, म्हजें मन घुस्पलां. आज कितें तरी आसा म्हाका काम. वी ऑलवेज वॉक विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स गोईंग इन आवर मायंड. आमची तकली एक व्हडलें मेशीन कहें चलत आसा. तितून मदें जायतें कितें आमी विसरता, जायतें कितें करूंक जाय तें आमी करूंक सोदता. चिंतना एक चिंतप टटकून वता, दुसरें येता आनी आमी तें कितें चिंतूंक पडटा. This is our life. And when we come to the church, we come as we are. आमी आहा थंयच येता हांगा. कित्याक? To take solace, to be strengthened by Jesus. निबेल गरजेचें तें हो अनुभव, हो एनकावंटर, हें एक्सपिरियन्स, हें ट्रान्सफॉर्मेशन आमचें सगळें घडोवंक जाय. आनी म्हणजे घडोना, जायत्यांक घडोना, कित्याक आमी आवटस्टँडींग कॅथलिक्स जाता, पयस रावता. तुमी पळयल्लें आमचे पास्कांच्या आयताराक दुर्गाशीं बसून आसलो लोक. ते दुर्गाचेर बसून आसलो, जंय जायते आमचे मायग्रंट वर्कर्स सांजेचे बसतात, थंय बसून आसले. हाव दे कॅन एक्सपिरियन्स एन एनकावंटर वीथ जीजस इफ यू आर स्टँडींग फार ऑफ. जेजू खुर्सार मारलो तेन्ना पयस आसलो थोडो लोक ताका मानतालो. तो पयस आसलो लाती भाशेन म्हणटात आलोंचे सेकवे बातूर. दे वर फॉलोईंग हिम फ्रॉम फार. कितें जाता तें पळोवया, कितें जाता काय. आतां मात्तात ताका, मागीर देंव वयतले बसता. आलोंचे सेकवे बातूर लाती भाशेन पयससान. यू वील नॉट एनकावंटर जीजस. वी वील नॉट एनकावंटर, वी वील नॉट एक्सपिरियन्स, and we will not be transformed. भाव म्हणिनो हो अनुभव एमाउस वाटेच्या शिसांक मेळ्ळो कित्याक ते ताचे बरोबर आसले. आनी ताणें म्हळें आमचे बरोबर राव आतां. आमी चिंतेस दुखेस्त हांव दीस दारेर पडलो, काळोख येवचो जालो, आमच्या जिविताचो काळोख आसा. आमी रावताले तो इस्रायलाक सोडयतलो आनी ताकाच खुर्सार मारलो. आनी त्यो बायलो आयल्यो आनी सांगूंक लागल्यो तो जिवंत जाला. बायलांची आमी आयकना. पळयात, बायलो येयल्यो आनी सांगल्यो आमकां घाबरायले. दे हॅव कन्फ्युज्ड आवर मायंड सेईंग दॅट ही इज रिजन. दे वर नॉट टू बिलीव देम. So Jesus gives them the experience with their encounter. He transforms their life. आनी ते कितें करतात, चलून आयिल्ले ते धांवन वेतात. चलून एमाउस वेताले, धांवन जेरुजाल्याक वेतात. कित्याक? कित्याक धांवले ते? बरी खबर दिवंक. आमकां जिवन जेजू मेळ्ळा. They are different people. So when we go out of the Mass, we are different people. We have encountered the living Lord. We have experienced His presence. We have been transformed. आमी वेता आसतना कुशाल वचूंक जाय. मिसाची भेट जावन आमी घरा वता आसतना कुशाल, संतोशी, धादोस सगळें सोड. राती न्हीद पडूंक ना, टेन्शन जालां, आज दीस कसो जातलो कांय खबर ना, भियेनाका. वी हॅव एनकावंटर्ड द लॉर्ड. भाव म्हणून हें तें मीस आनी हे मिसाचो अर्थ आमकां मेळटा तेन्ना आमी खुशाल. दे रॅन बॅक टू जेरुझलेम. दे डीड नॉट वॉक. दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स एमाउस, बट दे रॅन बॅक टू जेरुझलेम. वेन वी एंड द युकरिस्टिक सेलिब्रेशन, we must go with joy in our hearts. खुशालकायेन जेजूचे बरी खबरेचे दूत आमच्या घरांत आमी भितर सरले
दुसऱ्यांक पुरान ह्या आमच्या कुशालकायेचो अनुभव मेळूंक जाय. वी हॅव एक्सपिरियन्स द रिजन लॉर्ड. बाबुडीन तोच जेजू एमाऊस वाटेच्या शिसांक मेवलो तो आतां आमच्या आल्ताराचेर येतलो. ताचे लागीं मागुया आमकांय असलो अनुभव दी दॅट वी रन बॅक टू बी द मॅसेंजर्स ऑफ हीज गूड न्यूज. भेटून एक आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. बाबा आमचे लागीं दिवून तुका उतोंक देणी देखून आमी तुझी भुरगीं आखे ब्रितू ओर्दावेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली स्वर्गांत सोंसली. मोगाळ बापा हे तूं मानून हे सांगेले गावशी दिदाव घालून तुका आमचे दिनार भयणी भावांनी आमचे बलिदान सर्पविदा देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो मोड मागात. हे तुमच्या आदरतले बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सोडवणे पासत बोली जावन जेजून आपल्या कुचीच बोली केली. दिनवाशी काळजान आमी तुका ही बोली भेटयता. तितून दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन आमकां सदांच ताचे पुनर्जिवंतपणाचे उर्बे बरी गोवाय कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकडून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्ततो भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें म्हणून घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान निर्मासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतल्यान पियात म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो जिवोन जाला बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बेश साहेबा सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय म्हणून जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे मामणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ह्या मिसा भोंवतणी ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची दया कर आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांक तुजी गोठाय तुजी भलायकी आनी शांती फाव कर आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बाप्पाक उलो मारून म्हणुया आमचे बाप्पा तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशें आमची पातकां आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो मनशानोत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुती स्वरपात कंदी सुटोय आनी सर्वाकंदांतली वाटाई तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दम जांग म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सेवेच्या वावरताचे दीस घाल तुवें कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तुळसिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूय देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी एमाउस वाटेर शिसांक बेटलेलो जेजू ताची दुखेस्तींची काळजां आपल्या जिवंतपणाच्या आनंदान बोललेलो जेजू आमचीय काळजां तोच तेच खुशालकायेन बोधता हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचो अनुभव घेतले आमी सुभागी
कोमयोनच्या वेळार आमी गायन गावुया ये तूं D12 पान 503 D12 पेज 53. Shalomana kalsa bokni Korea bozun Korea chevo Shalomana kalsa bokni Korea bozun Korea chevo Edu Jesu amchi bode Sa samka utorchive Sabori dangin wasniche Odmiangche von bordaiche Eko tuche amche odbo Papa pavoy amche bozo Kushal mona kalza bokni Korea bozun Korea chevo Kushal mona kalza bokni Korea bozun Korea chevo Yedu bawa yedu boyni Jesu anga borbir goni Babak belen sumur bile Çivit zamla pomolache Turkat svetoy sagля kalza Shalmonan kalza bokni Korea bozun Korea chevo Kushalmonan kalza bokni Korea bozun Korea chevo प्रार्थूया. प्रिय बापा, प्राचीन काळाच्या काळजाच्या उद्रेकांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आणि कुडियात्म्याचे दोनवणीन आमचे पातकी जिविताक आमी पाठ केल्या आणि आत्म्यान नितोळ जावन पास्कांची परब आमी संभ्रमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या. तांच्या बोळान नवे रचनेची म्हणजे तुझ्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमची जिणींत आमी सांबाळी शिकोर हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, आयतारा दिसाक आमची परब जेजूची काकुतीची परब हे परबेंत वांटो घेवया. सगळीं आमी 4:15 आमी तेच करतले जेजूची काकुतीचो. मागीर 4:30 वरांचेर पवित्र और 4:30 ते 5:30 जेजूची काकूत आमकां अणभवूंक मेळटली. 4:30 ते 5:30 आनी 5:30 परबेचें मीस जातलें. आमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन ह्या परबेच्या मिसांत आनी पवित्र ओरांत वांटो घेवया. 29 एप्रील शेनवारा दिसाक आमची कार्यावळ कोर कांतार
तुमकां सगल्यांक आमी परतून उगडास कोत्ता आमी सगलीं येवया आनीक हे कार्यावळींत आमी वांटो घेवया. आमची कार्यावळ ती. आनीक कोडेगांत आमचे कोंकणीचे माचयेचे मोगी आसतले, तातूंत मदें मार्क रेवलोन आनीक लुलू फॉर्तीस ही दोगांय मुखेल भुमिका करतली. म्हणटच येवया आमी. ही सगळी कार्यावळ मांडून हाडूंक जायतो खर्च, जायतो देस्पेज आनी जायतो तोकोस आसा. आमी येवया आनीक ही कार्यावळ फळां बरीत करुया. आमच्या आसल्यान आमी आयलीं जाल्यार आनी सगळ्यो कोदेली बोल्ल्यो बरें दिसता. कलाकार आर्टिस्ट आहा तांकांय बरें दिसता आनीक तुमकांय आमकांय सगल्यांकूच बरें दिसतलें. म्हणटच एकामेकाक सांगचें, एकामेकाक ही खबर कोडीत करची आनीक तुमचे सोयऱ्यांक गोच्च्यांकूय सांगचें, आमंत्रण दिवचें. ही कार्यावळ कोर कांतार 1 म्हयनो उदीक जालो आमी ती कार्यावळीची मांडावळ करीत आसा. बारीक बारीक जायते तरेची लायसन्सीस जाय, सगळें करीत आहा आमी. म्हणून तुमी येवचें आनीक वांटो घेवचो. आमची कोंकणीची माची आनी आमचे कोंकणीचें दायज आमी सांबाळचें देखून मागता. सगलीं आमी येवया आनी हे कार्यावळींत वांटो घेवया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय. Perpetuum cursa